सुकाळवाडा कोरगाव हांगा आसा आणि तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता जे आंब्याचे जे ट्री आसा मँगो ट्री आसा ते कोलॅप्स जाल्ले आसा आणि हांगा 2 घराचेर पडून त्यांचे खूपशे डॅमेज झाले असतात। एका घराचे 70,000 आणि एका घराचे 1 लाख असे डॅमेज झालेले असतात। खंय तरी राती फायर ब्रिगेड आयिल्ले पण अर्धे काम करून ते गेल्लेले असतात। सो आता आमकां अशें आयकपाक आयल्या खंय तरी जे डिपार्टमेंटासून येतात सारखे काम करून दिवचे, कारण लोक थंय रावतात खंय तरी तांकांय खंय तरी सुशेगाद मेळपाक जाय। पण एकंदर हांगा जर पळयत ही जी मँगो ट्री जी आसा हेचे जे हे आसा गेल्या 100 वर्सांचे झाड आणि काल पाऊस कांयच नाशिल्ले आणि अचानक कोलॅप्स जाल्ल्या कारणान खूपशे ह्या आमच्या क्रिस्तांव भाव जे आसात हांचे डॅमेज जाल्ले आसात। सो सरकारान हेचे कडेन लक्ष दिवचे, जर जाता जाल्यार तांकां मदत करचे अशें तांच्यांनी मागणी केल्लेले आसात। एकंदर पावसाळ्याचे दीस आसात आणि झाडां पडपाचे जे प्रमाण आसा दिसान दीस वाडत आसात। 11 वरांक पडला। खूप डॅमेज जालें। हय हय घराचें हें गेलां आणि आमचे 2 घरांचें गेलां आणि सोबून हें गेलें पाकडी कशी सोबून पोपटी ओके पत्र्याची। तेन्ना पावस बी कितें आहलो ना काय ना पावस मिस काय ना। 11:30 सुमार पडली। म्हाका सांग कितलेशे डॅमेज जाले आसतले आता, म्हणजे तुमचे जे नळे आणि कितें कितें कितले जाले आसतले डॅमेज? लागभर जातले। हय न्हू। ओके आता तुम्ही कशे रावतात का मागीर दुसरे सायडीन बीन रावता? ओके मागीर रातभर तुमकां पावस बीन पाणी सगळें खाला आयलें तर? हां हां ओके। ते झाड आहलें पळय कितल्या वर्साचें आशिल्लें अंदाज? खूब वर्सां। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.